Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. MLA कडे गेले आणि गव्हर्मेंटाकडे आम्ही मागता की टोटल आमकां हो बरो ब्रिज करून आणि रूंद करून दिवचो इतको आम्ही गव्हर्मेंटाकडे मागता. आणि लोकांक जर आतां शीत पडलो जाल्यार पोलतोडसून जुया वरसून आलतोडे हाडपाक आमकां चिंतचें पडटा. हो जर तुम्ही फाटल्यान ब्रिज पळयता ते काय 34-35 वर्सां जाल्ली. तो गव्हर्मेंटान पयलीं फूट ब्रिज म्हणून बांदलेलो आनी आतां तेजें कंडिशन सारकें वायट जाल्लेलें आसा. सो आमकां कितें एम्बुलन्स किंवा सिलिंडराची गाडी व्हरतले जाल्यार खूब प्रॉब्लम जाता. म्हणून आमचें एक रिक्वेस्ट आहा की हो जो ब्रिज आसा तो मातसो एक सरकारान तेजेर लक्ष घालून तो एक मातसो रूंद करून आमकां नेवो ब्रिज दिवचो. आणि हो आमचो ब्रिज आहा पळय तो फक्त फाटल्या वर्सान फक्त मेंटेनन्स केल्लो आहा. मेंटेनन्स केला बट तेची आतां तेची एक प्लेट पडलेली आहा सकयल आनी ते केन्नाय सकयल पडों शकता पूल. तो आमचो जाता तितक्या बेगीन आमकां करून दिवचो. 17 तारखेक आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदींचो वाडदीस आसा. त्याच्या निमतान एक 7 दिसाचो कार्यक्रम आहा म्हणजे सॅपलिंग लावपाचेय बीन ते फुडल्या विकान आमचे एक सगळे बुथाचे मेंबर्स म्हणून कळटले म्हणजे 7 दिसाचो कार्यक्रम. सॅपलिंग लावप आणि ते वाडोवप म्हणजे प्रत्येक लोक खंयच्याय गांवांत खंयसरूय तूं वच सगळ्यांका झाडांचेर प्रेम आसता. आणि आमी ते आयज तुमी पळयला जाल्यार गर्दी पडला ती लोकांनी सिस्टमॅटीक सोशल डिस्टन्स मेंटेन करून जशी झाडां व्हरता आनी लायतले तेंच्यानी लायल्या नंतर तेंच्यांनी ती काळजी घेवची तशी आमी आमच्या घरांतल्या भुरग्यांची घेता. व्हडल्या लेवलाक सगळे पावल्या नंतर प्रत्येक आपल्या वस्तूची काळजी घेता. आणि आमी सगळे जाण मिळून आमी भारतीय आमच्या देशाची जशी काळजी घेता म्हणजे झाडां लावप आणि ह्या झाडांची काळजी घेवप म्हणजे आमी आमच्या देशाकय सपोर्ट करता. बेरोजगारीचो जो विषय आसा तो दिसान दीस वाडतूच आसा आणि सरकार हेचेर कांयच विचार करिना. खरें म्हणटाल्यार सरकारान हेचेर बेगोबेग विचार करपाची गरज आसा. खुबश्यो इंडस्ट्री आसा गोंयांत. जवळ जवळ 2012 ते आतां 20 ह्या वर्साच्या काळात सरकारान एकूय इंडस्ट्री नवीन हाडलेली ना आणि तेका लागून बेकारी जी वाडली आसा हेचेर खरें म्हणटाल्यार सरकारान बेगीनच्या बेगीन विचार करपाची गरज आसा. दुसरें जी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आसा सध्या ती 21.2% जाल्ली आसा. तशेंच इज डुईंग बिझनेस रँकिंग मध्ये गोंय एक्चुअली हे ल्हान राज्य आसून सुद्धा आता आमकां ते 19 वरसून ते 24 पावले आसा. अशी ही परिस्थिती सध्या जाल्ली आसा. सरकार सध्या न्हिदलेले आसा तेका लागून सरकाराक हांव मागता तुमी मातशे बेगीनच्या बेगीन जागे जायात आणि जे आमचे यूथ आसा खुबशे यूथ शिकून भायर पडटात तांकां खरें म्हणटाल्यार नोकऱ्यो जायो. नोकऱ्यो ना जाल्यार भुरगे मागीर वायट छंदा कडेन वयतात. तेका लागून सरकारान हेचेर बेगोबेग विचार करपाची गरज आसा. ही KCC ही एक गव्हर्मेंटान स्कीम काडल्या ती इज व्हेरी हेल्पफूल टू द फार्मर. कित्याक जेन्ना पयलीं कितें जातालें फार्मर जेन्ना म्हशीचें दूद नासतालें ते टायमार म्हशीक ही फीड दिवचीच पडटाली. तेका लागून फार्मर कितें करताले खंय वचोन पर्सनल लोन काडटाले म्हणजे कित्याक लागून ते इंट्रस्ट खूब पडटालो आनी तेका लागून फार्मर खूब सफर जातालो. ते हेजेर गव्हर्मेंटान एक स्कीम काडली एक वर्कींग कॅपिटलची. जेन्ना जेन्ना फार्मराक पयशांची गरज आहा ते टायमार फार्मरान हे तितूंतल्यान पयशे काडप आनी जेन्ना जाता म्हणजे वर्स भितर जाता तेन्ना ते पयशे परतून भरप. पूण गोवा गव्हर्मेंटान एक अशी आमकां एक हेल्प केलो की प्रमोद सावंतान की हेजेर की दुसरी कडेन हेजी 1 and 14 बी जायते पेपर्स लागता फॉर्मेलिटी लागता तेन्ना स्पेशली गोवा गव्हर्मेंटान हें केली ती फॉर्मेलिटी आनी कांय ना एक्सेप्ट तो फार्मर दूद घातल्यार पुरो हें एकूच प्रूफ दवरून की हे इनिशिएटिव्हाचेर आमकां तेणी फूल लोन हे 1,60,000 विदावट इंट्रस्ट विदावट फॉर्मेलिटी करून आमकां इजियस्ट वेयान करून दिल्यो. आनी आमची जाता तितले फार्मरांनी हो लाभ घेतला.